ह्या दिसांनी लायटीचो कंटिन्युअस लायट येता वयता म्हणजे दिसाक 20 फावटी येता, म्हणजे अशें परत परत ट्रीप जाता. आणि आतां चवथ असल्या कारणान लोकांची आतां गैरसोय जातली आनी ही जावची न्हू म्हणून ताका लागून आमी मुद्दाम आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता. हो जनतेचो विशय आसा, सबंद गोंयभर आसा, हो सांखळे पुरतोच न्हू, सबंद गोंयभर आसा. अशें केन्नाय घडनासलें आनी हें आतां म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जालां. BJPचें सरकार येवन लोकांची अपेक्षा आसली पूण सगळे अपेक्षा भंग जाल्ले आसा. तेंच्यांनी सांगलेलें कितें अच्छे दिन येतले, अच्छे दिन येतले, अच्छे दिन नात. आमी पळयता फाटले वाट एकटो थंय म्हणजे जुने खांबे जाल्ले आनी थंय गांवठाणा असो गाडी वयता तेजेर लायटीचो खांबो पडपाचो, म्हणजे मातसो सारवार जालो तो टाकयेर पडलो नाल्यार तो वयर वचपाचो डायरेक्ट. म्हणजे खुबशे कडेन अशे खांबे जुने जाल्ले आसा, वायरी जुने जाल्ले आसा आनी त्या कारणान कशें आसा तेंच्यांनी जे लायटीचें काम हातीन घेवंक गेल्लें तें करूंक ना. सांखळे मतदारसंघात 3 सबस्टेशन आसा. सांखळे एक सबस्टेशन आसा, नावेली एक सबस्टेशन आसा आनी पाळी एक सबस्टेशन आसा. ही तिनूय सबस्टेशनान तेंच्यांनी जाय जाल्यार रिपोर्ट घेवन पळोवपाचो. लायट तेंची कितके फावटी दिसांतून ट्रीप जाता तेंच्या कडेन रिपोर्ट आसता, तेंच्यांनी काडून पळोवपाचो हें कित्याक आतां घडटा. आनी बाजूक आमी पळयता इंडस्ट्री आसा, तेंच्या कडेन इंडस्ट्रीन 24 तास लायट चालू आसता पूण जे गरीब जनता आसा पळय तेंचे आयज अशे हाल जाल्ले आसा. एके कडेन तांकां पेट्रोल मेळना सारकें, सारकें केरोसीन मेळना आनी लोकांचे हाल जाल्ले आसा. आतां गणेश चतुर्थी लागीं पावल्ली आसा तेन्ना लोकांक लायट सुरळीत दिवची जाल्यार आमचो एकूच डिमांड आसा की आमी नाल्यार आफ्टर गणेश चतुर्थी आमी मोर्चे हाडटले हेजेर. कित्याक सांग, हें आतां आमच्यान सहन करपाक जायना. हें परत परत जाता. फाटले फावट आतां ही बिलां पळय, हांव बिलां घेवन मुद्दाम येयलां कित्याक सांग तुमकां दाखोवपाक. आमचे कडेन प्रूफ आसा. 4-5 म्हयन्याची फेब्रुवारीन बील येयलें तें परत जुनान येयलां. 4 म्हयन्यांनी लोकांनी बिलां कशीं फारीक करप. परत बील म्हणटा तें कशें आसा, म्हयन्याच्या म्हयन्या डेली येवपा जाय काय, म्हयन्याचो जसो पगार येता तशी बिलां येवपा जाय लोकांक आनी जाल्यार ते तुका लोक टायम टू टायम फारीक करूंक शकता. दुसरें म्हणजे कशें आसा, लायट सुरळीत ना आसल्या कारणान म्हणजे लोकांचे सामके हाल